बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वर्गीच्या बाबा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोट्यापण, अनबावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन आनीक जेजूच्या नांवान तशेंच पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका बोळ दी, कुरपा दी तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. जेजूच्या नांवान बापा, हांव हें मागणें करतां तुका, म्हाका बोळ दी, कुरपा दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्मा, जो लोक हो व्हिडिओ आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, अपलोड करता तेंगेल्या चॅनलाचेर, तांकां कोवीड दुयेंसांतल्यान राखून सांबाळून दवर. सगळीं दुयेंसांय, हेरूय दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक सगळे आटाविटे तूं तांचे तेंकां मेकळे करून तांकां तितूंतली सुटय. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 16 मार्च 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 1:16 आनीक ताचे भोरतेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां, देण्या फाटल्यान देणें, कित्याक सुमूर्त देवान मोइजेसा वरवीं दिली. माये मोग आनीक विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. ओटरा, देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना, पूण जो बापायच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना, पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. आमकां हिंगा सारकें दिसून येता की देव जिवोवन जायन देवाचो पूत जो आमी म्हणटा एक जोण, तो संवसारांत येवन भोंवन गेलो आनीक सगळ्या लोकांनी जेजूक चयलो. आनीक आमकां कातोलिकांक खबर आहा, दुसरी वर्सां बरयलो आहा की जेजून म्हणलें, शिसांक म्हणलें, जेन्ना शिसांनी म्हणलें आमी बापाक पळोवंक ना, आमकां बाप दाखय, तेन्ना जेजून म्हणलें, जे कोणें म्हाका पळयला तांणी बापाक पळयला. तर देव दाखय आनीक बाप दाखय आमी म्हणपाक आमकां कारण येना. कित्याक आमकां जेनसिसांत पयले वानांत मेळटा, जेनसीस वानांत की देवान संवसार रचून 6व्या दिसाक आपल्या सारको मनशाक रचलो. तर दर एक मनीस जो पवित्र जाता तो देवाचे भाशेन जाता. आनीक दुसरी ओळ आहा, जेजून म्हणलें, म्हजे वरवीं महिमा बापाक मेळटा. तर जर एक मनीस जेन्ना पवित्र कातोलीक जाता आनीक जेजूचे भाशेन लोकांक देवाची खबर परगट्टा, जाणवाय दिता पवित्र कातोलीक जावपाक, ताजे उद्देशी जेजूक महिमा मेळटा. हेंय बरयलो आहा, गुगलाचेर मानचोय. आनीक जेजूक महिमा मेळटा म्हणल्यार बापाक महिमा मेळटा. तर आज हांव हें प्रवचन करता आसतना बापाक महिमा मेळटा आनीक स्वर्गार व्हडलो दोबाजो जाता. कित्याक जेजूची खबर, बरी खबर आयकून लोकांक स्वर्गार वचपाचें भाग मेळटा. तर आमी दर एका मनशान, दर एक गोंयच्या कोंकणी उलोवपी कातोलिकान हें प्रवचन
आयकोन ही बायबलाची सोजमणी आयकोन पवित्र जाचें. कित्याक तुमचे उद्देशी तुमच्या अ, हें जिविताक लागून वायट जिवीत सोडून तुवें जेजूक आपणावून पवित्र कातोलीक जावन तुवें स्वर्गार येवपाचो रस्तो दवरलो म्हणून स्वर्गार दोबाजो जाता. बायबलाचेर बरयलो आहा चोय. गुगला मारया आनी तुमी तर हो म्हगेलो व्हिडिओ आयज पयली पाट चोयताय. हें चॅनल तुमकां पयली पाट मेळ्ळें जाल्यार तुमी हो व्हिडिओ काबात्री बेगीन डिस्क्रिप्शनां वचाय आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय. आनी राव नाकाय. देंवचार तुमकां जितो मारीत आज नहीं तो कल. 19 जोवांची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेदना जुदेवांनी यादनिकांक आनीक लेवितांक जेरुजाल्याक तावन पाठयले तेन्ना जुवावान उगतेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हूय. तर हो लोक जे धर्माचे वडील फारिजेव सगलो लोक जेजूक रावता 2021 वर्सां पयलो, आतां 2021 साली 2021 तर तेज्या पयलो लोक जेजूक रावता. जेजू क्रिस्ताक रावता. मेसाया आका रावता. तर जुदेवां दिसोलें, ज्यूइश धर्मां दिसोलें की हो चोय मेसाया येयलो आनीक तो जावन आसा जॉन द बॅप्टिस्ट सान जुआंव. तर तेका धाडले जेरुजाल्याक सान विचारपाक तूं कोण काय म्हणून. तेंका दिसोलें ऑलरेडी जेजू क्रिस्त संवसारांत येयलो आनीक तो जावन आसा जॉन द बॅप्टिस्ट. कित्याक जॉन द बॅप्टिस्ट जेजूची खबर दितालो आनीक जेजूचो मार्ग उगतो कोत्तालो. लोकांक सांगतालो की देवाचें राज संवसारांत येवपाचो वेळ जालो. जिवीत बदलात. वायट सोडात. 10 मानामेंत मांडात ताच्या मानामेंताचे उद्देशीन चलात. हे जेन्ना येयले तेन्ना हेणें जाबाब दिलो की हांव क्रिस्त न्हूय. पूण आतां कितें जाता? आतां 2021 वर्स जालीं. तरूय पूण जुदेवांनी जुदेव म्हळ्यार कितें ज्यूस धरून जुदेव म्हळ्यार शेतां लायताय ते न्ही. ते जुदेव म्हळ्यार तेजो मिनींग देंवचार. जुदेव म्हळ्यार ज्यूस मिनींग न्ही तेंचो. जुदेव म्हळ्यार लुसिफर देंवचार. तुमकां घोडे लोक घोडे रॉंग मिनींग सांगोत की हे शेतां पड जुदेव लायताय ते ओल्ड मॅन पड म्हणटाय ते आमी 31 लासताय ते शेतान जुदेव लायताय ते ज्यूस लोक न्ही. ते आमी देंवसराक आमी लासताय 31 जुदेव म्हणटाय तेका ना शेतांतू लायताय. म्हणटच ते देंवसराचें रूप तेका कावळे मोनजात देखून भिताय कोणाकू देंवसराक आनीक शेतांत कोण येयना जावपा तेका थिंगा लायताय मोनजात तो मनीस म्हणून सोजमोन तो तेका भिन वोसोंक अशें. तर हे जुदेव लोक आजून सोगले कातोलीक जाल्याय ना. कित्याक तेंगे धोरम आजून चलवता. रावताले ते जेजू 2021 वर्सां. पूण खोरे जेजूक तेणी मांडून घेवंक ना. तेंकां कित्याक कळपा जाय आसलोलें तो जेजू जाल्यार तेका जीत मारपाक. कित्याक तो लोकांक सांगतालो जिवीत बदलात. हे सगळे कायद्यांतले तुमकां हांव मेकळे करतां. 613 कायदे आसले. तितूले मेकळे हांव तुमकां करतां. तेंकां मोनजातीचे भाशेन तेंकां लेखताले तेंगेले पाद्री ज्युसांगेले. तो हितूले मेकळे ते कोत्ता म्हणून तेंकां ज्यूस धरून काबार जाता म्हूण तेका हो मारपा भोंवताले जुदेव लोक.
ज्यूस लोक. पूण ताका स्वता तें जुवांवान सांगिल्लें, जॉन द बॅप्टिस्ट जोवान सांगिल्लें, हांव क्रिस्त न्हूय. आनीक तांणी जुवांवाक म्हणलें, कितें तर तूं इलायजा. जुवांवान ताका म्हणलें, हांव इलायजाय न्हूय. तर आतां हिंगा हे कितें म्हणटाय, इलायजा म्हणटा तो प्रॉफेट मेलोलो, तो जीत जाला. अशें तेंगेलें, तो परतून जीत जाला. हे भास शिंचाल तेणी. पूण तेंगेले तुमकां कळ्ळें तो ज्यूस धर्म केसो तो. नांव देवाचें, कोडतूप देंवचाराचें. धोरोम ज्यूस ज्यूस म्हणटाय पूण कितें? हे हो प्रश्न विचारपाचो, कोण मेलो मनीस जीत जाता केन्नाय? खूंय बायबलाचेर मेळ्ळो आहा मेलोलो मनीस जीत जालो म्हणून? पोन्न्या कोरारांत देखून आहा ना. आब्राम मेलो, मोइजेस मेलो, सगळे मेले. आनी हे म्हणटा इलायजा मेलो. आतां जीत जाला मग तें जाताय ते खोडे. हो धोरोम, हो देवान घडलो धोरोम ना. तर हे त्या कोडे नाका आसलोली प्रश्न विचारताय, तूं इलायजा का म्हणून. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी. आनीक जुवांवान म्हणलें ना. तर आतां प्रवादी, निमाणो प्रवादी कोण आहा तो चोया वचोन बायबलाचेर. निमाणी पळय, ओल्ड टेस्टामेंटा पळय, लास्ट पळय प्रॉफेट आहा, तो जावन आसा निमाणो प्रॉफेट. मान चोयता गुगलाचेर. मालाकी म्हणटाय तो ओल्ड टेस्टामेंटा आमकां निमणो प्रॉफेट म्हणून मेळटा ओल्ड टेस्टामेंटा. आनीक हांवें गुगलाचेर मान चोयलां. तर निमणो प्रॉफेट मालाकी म्हणून मेळटा आमकां ओल्ड टेस्टामेंटांत. तर बायबलाचेर बरयलो आहा नव्या कोरारांत की निमणो प्रॉफेट सांत जुंवांव. सांत जुंवांव निमणो प्रॉफेट संवसारांत देवान धाडपाचो जेजूची खबर परगटूंक, ओर जेजू येतलो म्हणून खबर परगटूंक सगल्या प्रॉफेटांनी बरोवन दवरलां. कित्याक देवान तांचे उद्देशीन सांगून दवरलां की जेजू येतलो. आनीक आमकां ओल्ड टेस्टामेंटा मेळटा चोय मालाकी, म्हणल्यार मालाकीचे मोदें आनीक हो जॉन द बॅप्टिस्ट संजोवाचे मोदें जायते वर्सांचें गॅप पडलो आहा. कित्याक जायतो तेंप देवान आनीक प्रॉफेट धाडूं ना. हीं जायतीं वर्सां मालाकी प्रॉफेटा उपरांत जायतीं वर्सां, सुमार 400 वर्सां ते 500 वर्सां सुमार हिंगा प्रॉफेट आनीक संवसारांत देवान धाडूंक ना. आनीक मागीर सारको निमाण येयलो म्हणटा तो जॉन द बॅप्टिस्ट. जेजूच्या 6 म्हयन्याच्या पयलो कुसव्यांत रचलो आनीक जेजूच्या 6 म्हयन्या फुडें जल्मांत येयलो. तर ते म्हणटाय इतू वर्सां आमी प्रॉफेटां रावतालो लोक. जेजू देव सदांचे एक ना जाल्यार एक प्रॉफेट लोकां दितालो. आनीक आतां हितूंतलीं 400-500 वर्सां जालीं प्रॉफेट ना. तर आमी रावताय, प्रॉफेटाकूय रावताय आनीक जेजूकूय रावताय. 22 तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर?
आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवांवान म्हणलें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सोरबेस्पोराची वाट नीट कोरात. असो ओरोण्यात एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तर जुवां म्हणटा आपूण तो प्रॉफेट जो जेजूचो मार्ग तयार करपाक येयला, की वाट नीट कोरात, सोरबेस्पोराची वाट नीट कोरात. असो ओरोण्यात एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, इलायजाय न्हय, आनीक प्रवादी न्हय जाल्यार इस्नान कशें दिताय? जुवांवान परतीपाळ केलो, हांव उदकान इस्नान दितां. हें खरें, पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचे मोदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, आनीक ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तर जेजू 6 म्हयन्याचो ल्हान, सोंज्यां परस 6 म्हयन्याचो ल्हान, आनीक सोंज्यां हिंगा जाला सुमार 30 वर्सांच्या वयर. तर जेजूय 6 म्हयन्याचें ल्हान धरयाय तुमी. जेजूकूय 30 वर्सां जालीं धरयात, आनी होय 30 वर्सां, 6 म्हयन्यां डिफरन्स, फकत म्हयन्या डिफरन्स. आनीक हेका लागून संजवान म्हणलें की तो तुमचे मोदें आसा, एकलो तुमचे मोदें आसा. हांव उदकान इस्नान दितां हें खरें, पूण तो म्हज्या उपरांत येतलो, आनीक ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. सांजव म्हणटा की संवसारांत एकलो आहा, कोण? जेजू आहा ऑलरेडी. 30 वर्सां जालीं जेजूक, आनीक संजवाकूय 30 वर्सां जालीं. तो म्हज्या उपरांत येतलो. तर संजवां गेलो जिवितांत वावर आनी काम आनीक येवपाचें कारण कितें? जेजूची खबर परगटूंक, म्हळ्यार मार्ग नीट करूंक, लोकांक पातोक सोडून दियाय म्हणून सांगपाक, सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणून सांगपाक हें तेगेलें काम. आनीक तेंच काम आतां आमी करपाचें. तो पोन्नो कोरार घेवन सांगिल्लो, इजायास प्रवाद्यान कितें बरयलो तें सांगिल्लें. आतां आमी हो नवो कोरार घेवन सांगपाचें, सर्गीचें राज सारकें तुगेल्या हातींत आहा, तुजे लागीं आहा. थिंगा तेणें म्हणलेलो, आतां तो येवचो जालो, म्हज्या फाटल्यान तो येतलो. आतां आमी कितें परगट करपाचें? आमी पळय जेजून केलां हो नवो कोरार घेवन सगळें आमी परगट करपाचें. आनीक जे ऑलरेडी कातोलीक आहाय तांकां आमी फकत शिकोवपाचें, सोजमण दिवपाचें, जाणकारी दिवपाची, सुटावें करून सांगपाचें की तुमकांय तरी सर्गीचें राज संवसारांत भोगूंक जायें जाल्यार तुमी कातोलीक पवित्र जावपाचीं सगळीं. तेदनाच तुमकां संवसारांत सूख भोगूंक मेवतलें, आनंदभरीत जिवीत जिवोवपाक मेळटलें. दुयेंसांचे विरेत आनीक गोरीबसाणीचे विरेती तुमकां जिवीत सारूंक मेळटलें. हें जेजू गेलें कार्य आमी फुडें व्हरपाक जाय. आतां जीं कातोलिकां देंवचारान काबार केलें तांकां आमी आतां आतां दिन वयर काडया. कुल्ले भाशेन सगळे कातोलीक एकामेकाक कुल्ले भाशेन ओडटाय. कितें करून जायते आसा न्ही. तूं म्हणचें कोण कामाचेर ओडताय मगो, ताका प्रमोशन मेळटा, वो तो आपल्या हुशार आहा, वो तो आपल्या सिनियर आहा, तर आपूण तेजे पांयां धरून ओडटलो आनी तेगे पोस्ट आपूण घेतलो, हेंच न्ही.
हेंय एक आहा म्हूण तूं एका गोंयकार सारके नंबर 1 आहाय. म्हाका एक फावटी सांगिल्लें म्हाका काम सोदरी म्हळ्यार म्हाका म्हणपा लागलो गोंयकार आपूण काम केसो दिना. म्हाका आपल्यागेले बायलेच्या भावानूच आपल्यागेलें काम काडलें आनी आपल्यागेले पोझिशनाचेर तो रावलो. कोण कातोलीक. तर हितू गोंयकार नंबर 1 आहाय म्हणून आमकां खबर आहा. कित्याक गोंयकार सगळे देंवचाराचे गुलाम जालो आहाय. आनीक देंवचारगेलें काम कितें एकमुखाच्या पांयां धरून ओडपाचें. सगल्या कातोलिकांक इफेर्नांत व्हरपाचें. कित्याक देंवचारा खबर आहा जेन्ना कातोलीक पवित्र जेजूचे भाशेन जियेतलो तेन्ना कातोलिकांच्या मदें तेगेलें देंवचारागेलें कांयच चलपाचें ना. हेका लागून कातोलिकांक नाडपाक तियात्रिस्त येयलो आहाय. गोंयचे कातोलीक हिंदी पिक्चरां तांकां मारे झोक. तीं म्हणटून चोयताय कातोलिकां ना न्ही. पूण कातोलिकूच तेंच खबर कोता हांव. कातोलिकूच जायन हे तियात्रिस्त आनीक कांतोरिस्त आनीक हे कॉमिडियन आनीक हो तो पळय हे पाटें येयाय ते पाटें येयाय म्हूण कातोलीक पळय ओडताय एकामेकां सोतायताय तें चोयय. सारके देंवचारागेले गुलाम जालो आहाय. आनीक हे रेब्यांतले तर भायर सरनाय जाल्यार पिश्यांचे सुण्याचे भाशेन जिवोवपाचें. आतां पळय जियेताय तेशें कोन्न एकामेकां गोंवटे घांस मान आनीक पिश्यां सुण्यां भाशेन सगळ्यांक घांस मारून भोंवताय. ग्रेस्काय घांस मारून भोंवताय. लोकांगे भाट चोरून भोंवताय आनीक लोकांगे वस्त चोरून भोंवताय. आनीक किरमिनोर जाले कितुले चोयाय पेपराचेर कितुले शार्प शूटर आनी कितें जाले कातोलीक. आनीक हे भाशेन कातोलिकांचें जिवीत सारकें वायट पिश्यांच्या सुण्याचे भाशेन जालां. सांत जिवावान पळय जेजून तेका वावर दिलोलो तो केलो. आनीक आज सांत जिवावाचें नांव आमी कितें कोन्न दाखयताय बेबदिकायेन. तूं इलो घे रे हांव इलो घे रे कोप सांत जिवा म्हळ्यार कितें कोप. पूण हिंग कितें सांत जिवा देवान कित्याक धाडलोलो वायट कोप सोडूंक. कोप सोरो म्हणटाय तो सोडूंक पोजोळपण सोडूंक एकामेकां पांय ओडपाचे सगळे घांस मारपाचें हें सोडूंक सांत जिवा धाडलोलो जेजून हेणें देवान. लोकांक हेजी शिटकावणी दी की हें कोताय तेंकां वायट हें सगळें सोडयाय. पूण आमी सांत जिवाक कितें दाखयताय बेबदिकायेचें दाखयताय सांत जिवा फेस्त म्हणल्यार. चोय कांतर घालन कितें नाचताय ते चोय. तूं इलो हांव इलो घे रे म्हूण सोरो आनी कोणें कितें सगळें सोऱ्याचेंच वायट. हें कातोलिकांगे न्ही हें देंवचारागेलें. हो सोजाव पळय गोंय सेलेब्रेट कोताय लोक कातोलीक जे पद्दतीन सेलेब्रेट कोताय तें देंवचारा सेलेब्रेट कोताय. देंवचारा वयर काडटाय. कांतर चलताय तीं चोयाय कार्नवालां हेजीं सोजावाचीं कितें सोऱ्याचीं. बेबदिकाय वाडयताय भुरग्यांक आनीक तें बरें म्हूण दाखयताय. तर हेका सांगतलो कोण. सांत जिवा भाशेन जे परेन सांत जिवान देवागेलो वावर केलो ते भाशेन देवान आतां सांगिलां आमगेलें कार्य जेजू भाशेन दुसऱ्यांचें वोतमें आमी साल्वार करपाक दुसऱ्यांचें मोरोण आमी साल्वार करपाक मोरोण. तूं पवित्र जालो तुगेलें मोरोण कॅन्सील जालें सारकें मेन म्हणटा तें पयलें. मागीर तुवें देवाच्या मोगान मागीर जिवोवपाचें जिवीतभर. कितें कोन्न सांज्याक कोता तेशें कोन्न. तुगेलो घोराब सांबाळून सगळ्या मनशा कुळाचें पासत. तर आमी हें करीत आतां सांत जिवाचे भाशेन जे परेन सांत जिवान आपल्यागेलें कार्य केलें ते भाशेन दर एक कातोलिकाक जेजून कार्य दिलो आहा आपल्याची खबर परगोटूंक हे भाशेन सोजमणी आतां युट्यूबाचेर घाल्याय मुगे रिकॉर्डिंग सेम टू सेम बरोवयाय आनीक तुमी तुमच्या तोंडान तुमगेलें युट्यूब चॅनल ओपन कराय आनी घाल्याय सगळें फुकट. हें तर तुमी कोनाय तुमकां कांय बरें ना. जायत कडेन बायबलाचेर बरयलां मुगे आयकाय दुसरी व्हिडिओ चोयाय तेजे कोट्टो तुमकां कितें करपा जाय तें. 24 वरां व्हिडिओ घालन दवराय आनी आजीच पवित्र जाय राव नाकाय हाल्यांक.
तो म्हज्या उपरांत येतलो आनीक ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दानाचे पोलतोडी जुवां विस्नान दितालो थंय घोडलें. तर हे भाशेन आमी लोकांक शिकोया, जे पळय कातोलीक नाय ते पवित्र स्नान घेयले म्हणटच कातोलीक जातले. तर सोगल्यांक हो पवित्र कातोलीकपण धरून पळय आहा तो आपणावपा मेळटा. पवित्र कातोलीक जावन जिवोवपा मेळटा आनीक बरें जिवीत ह्या संवसारांत जिवोवपाक मेळटा. हें आमी सोगल्यांक आमी सांगया हेजे भाशेन, सांज जिवोवपाचे भाशेन. बेश्टे लोकांक कातोलीक कोन्न कांय फायदो ना. तूं कातोलीक जाव रे, हांव कातोलीक आहा मरे, कातोलीक जाये तुमी, इगोर्जे मिसा येवपा मेळटा. हीं सगळीं फकाणां. एशें कोन्न कोण कातोलीक कोताय. ओर क्रिस्तांव जायते लोक आतां क्रिस्तांव जाये म्हूण जायते क्रिस्तांव हे टॉम डिक एंड हॅरी भायर सरलो आहायत. इंदे चोय कितू क्रिस्तांव संस्था येयल्याय त्यो. कातोलीक न्ही त्यो आं. कातोलिकां खबर उलयना हांव. दुसरी संस्था हे लोकांक कॉन्वेटेर करून भोंवताय क्रिस्तांव जाये म्हणून. तुमकां पयशे दितले, तुमकां सांबाळटले, ते सांबाळटाय जेजू न्ही, देव न्ही. ते देवा परस व्हड मुखार गेलो आहाय सारके. देंवसरा पाय जालो आहाय ते सांबाळटले हूंय. तर हेका लागून मागीर गोंयच्या कातोलिकांचे मार येता की गोंयचे कातोलीक कॉन्वेटेर करून भोंवताय म्हूण. कित्याक? लोक म्हणटा क्रिस्तांव म्हळ्यार कातोलीक सगळे एकूय. एश भास जालो आहा इंडियेक. तर रेड्यांगे हूंय झगडीं आनी मार येता झाडांचे. हे मागीर रेड झगडटा आसतना चोयलें तुमी कितें कोताय ते. शिंग जमनी मान झाडां बाडां उठायताय लागीं आहले माती सगळी पिसून उडयताय. तर एशें कोन्न हे क्रिस्तांवां लागून मागीर कातोलिकां पाद्री माद्री सोतायताय की आमी क्रिस्तांव कोताय म्हणून. आमी पळय कातोलिकांक पळय इगोर्ज्यो आनीक पळय इस्कॉलां आहाय तीं कातोलीक करपा न्ही. तीं फकत लोकां आदार करपाचीं. आनी तें तर बरेंपण चोयन तरी लोक कातोलीक जात जाल्यार ती लोकांगेली खुशी. हेका लागून मागीर ते माद्री आनी पाद्री मारताय आनीक रेप कोताय चोयले तुमी कितू हें जाताय त्यो घडणी घडटाय त्यो इंडियेक. आमी लोकांक सोत्त सांगपा जाय की तुवें पवित्र कातोलीक जावपाचें, बेस्त कातोलीक न्ही. बेस्ट कातोलीक सगळे इफेरनात. आनीक सुण्याचे भाशेन जिवीत जियेताय. तुगे आरती आहा, तूं बरी कांतर म्हणटा, तुका एवॉर्ड मेळटा, तूं आनी कितें सगळें देंवसरा गेलें. तुका पळय आरती आहा ती जेजूगेलें काम कोरे. सगल्यो आरत्यो जेजूगेले वेव्हारांत घाले कामांत. पवित्र कातोलीक जावपाचे वेव्हारांत घाले तुमगेल्यो आरती पळय म्हणटाय त्यो पवित्र कातोलीक लोकांक करपाक वेव्हारांत घाले. कितें कोन्न? एशें कोन्न आतां हांव कोत्ता तेशें कोन्न. बरें हें कांतरांतलें म्हळ्यार तुमकां कांतर बरोवपा चड हुशी आहा जाल्यार ही खबर तुम पयलीं पवित्र जाय आनी मागीर सोत कितें तें बरोय आनी कांतरांतलें म्हळ्यार हें. सारकें सोत टॉम डिक एंड हॅरी भाशेन फकाण न्ही आं. हांव म्हणटाय म्हणचे तुमी की हांव कांतर बरोय म्हणटा देवाची ना. देवा कांतर येयलें सगळें रोंग. कोण पळय कांतोरीस कितू कांतोरीस देवागे कांतर म्हणटाय चोय. कोण हेगे मिलार घाताय, सायबिणीगे मिलार म्हूण घाताय, सांताय हुर्सा मिलार घाताय. देवाची म्हणटाय तीं कांतरां सगळीं देवा कांतर कितू चडशे सगळे कांतोरिस्तान म्हणलेंशेच म्हाका कोंकणी पळय कांतोरिस्त आहाय. तितल्यानूय देव 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 म्हणून एक कांतार सगळ्यांनी म्हणलांच चोय ना जाल्यार. हीं सगळीं देंवसरा गेलीं. हीं कांतरां सगळीं हाल्स रोंग. देवाचीं कांतरां पळय म्हणटाय ओर सायबिणी मुखार घान, सांता मुखार घान, इश्टाटिंगां दाखयताय हुर्साच्या आदारान आनी गोंयच्या सायबाच्या आदारान आनी कोणाच्या आदारान. देव हे सांत बातू दुसऱ्यांक होंडां उडोवपा भोंवताय. ते तुका दुसरे होंडां उडोवपा आदार दिताय ना. हें सगळें हाल्स फकाण कोताय हे. कांतोरिस्त पळय कांतरां तियात्र पळय देवा नांव घाताय कॉमेडी बी ते सगळे देवाचीं फकाण कोताय. देवाची सारकी वाट लायल्या त्या नांवाची देवाच्या. देव हूंय ताका आदार केला देवान. कितें करूंक
लोकांक सुण्या भाशेन जिवीत लोकांचें करून तेंकूय देवान आदार केला. त्यात खुंयच्या देवा मानताय खबर ना म्हाका. पूण कातोलीक ते. थँक यू होली स्पिरीट. हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें हिंगसान. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कोल्यात आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जॅसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, जोखीम आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर. सगळ्यांक कोवीड दुयेंसांनी राखून सांबाळून दवर. तशेंच अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, हार्टाचें दुयेंस, आर्टरीस, हार्टाच्यो ब्लॉक जाले त्यो, तशेंच लांग्सान उदक जालें तें, तकलेन सुडलें ती, पिश जालें तें, आवड जालें ती, मेंटल जालें ती, बुरशेलें ती, भूल येयलें ती, सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. तशेंच कोण धंदो कोत्ता जाल्यार तांचें बिजनस वाडय. तशेंच जो घरांतलो मेंबर काम करता तांचो पगार वाडय, पोस्ट वाडय आनीक जीं नवीं काम सोदता तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर. तशेंच जांकां बसोवन दवरल्या तांच्यो कंपनी परतून चालू कर आनीक तांकां पगार वाडोवन, पोस्ट वाडोवन परतून तांचें काम सुरू करून तांकां कामाचेर चडय आनीक सगळीं चिंतनाय हे फामिलीची एक मेंबराची तूं शांती पावय आनीक हीं अजापां मिलाग्र्यो सगळ्यो तांच्या जिवितांत घडल्याय त्यो चोयन ती पवित्र जावपाकूय तांकां तूं आदार दी, उर्बा दी, कुरपा दी आनीक तुजें बोळ तांच्या सांगाताक दवर. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.